सकाळ अशी उभी दोन झाला बाबा ओके, गुड मॉर्निंग सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या कोर्तालीम कम्युनिटी टेनंट एसोसिएशन आनी आमचो ऑनरेबल कुट्टाळचो MLA बा मातूनवास इज अ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्तालीम कम्युनिटी टेनंट एसोसिएशन. आनी हे आयज आमी वन ऑफ द मेजर काम इरिगेशन वर्क त्याची आयज very modern काम कामाची सुरुवात जाता. माझे वाटतं रे मध्ये येईल दादा बरा कोणाला कॅमेरा नका त्याला जागो तिथं वचपा होती त्याला झालं संदेश चप्पल Sir, I एक न्यू इनिशिएटिव्ह घेतलेलो आसा. वॉट इज द इनिशिएटिव्ह अँड हाऊ इट विल बेनिफिट द फार्मर्स? पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार आमी कोर्तालीं कुट्टाडे आसा आनी आमची कोर्तालीं होम द टेन एसोसिएशनाचो हांव एज अ चेअरमॅन आनी आमचे कमिटी मेंबर्स आसा आमचे शेतकार आसा. आनी एक कोर्तालीं म्हणल्यार आमचे एक सारके मेन जी आमची ड्रेनेज जी आशिल्ली जी आमची कोर्तालीं टेन एसोसिएशनाची ती तुमकां हांगासर दिसती पडटा. ही मेन सारकी आमची म्हाका दिसता टील सोत्रांत टील आमची मानस जी आसा ही कनेक्ट जाता आनी ही कनेक्ट जाता म्हणटकूच ही आमची मेन आमची कोर्तालीं म्हणटी मेन सारकी आमची ड्रेनेज ही आयज आमी इम्प्रुवमेंट जी आमी करपाक सोदता जे आयज हांगासर आमी एक ड्रेनेज सिस्टम जी आमची रिटर्निंग वॉल ती आमी बांदपाक घेतलेली आसा. आनी हांव चडान चड आमच्या WR मिनिस्टर सराक सुभाष सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां ही ड्रेनेज आमकां सँक्शन केल्या 76 lakhs हो फर्स्ट फेज. मागीर ऑलरेडी आमचो दुसरोय टेंडर बी जाल्लो असो टेंडर बी आमी दिल्लो आसा तोवूय आमी सेकेंड फेज रोखडेच स्टार्ट करतले. ताच्या उपरांत ही म्हाका दिसता 2 किलोमिटर सुमार ही व्हडली आमची ड्रेनेज आसा. ताच्या उपरांत आमी थोडे सायडीन आमची ड्रेनेज आसा थंयसरूय आमी पार्ट वायज आमी हो ड्रेनेज सिस्टम आमी करपाक घेतलेली आसा. आनी पयलीं आयज आमचें इनॉग्रेशन आसा पयलो पार्ट आयज आमी स्टार्ट करता. आनी तशेंच आमचे
गोंयच्या CM सराकूय हांव काल जाताना देव बरो करूं म्हणटा कित्याक ताणें जेन्ना कितें हांव प्रपोजल घालता तेन्ना म्हजें प्रपोजल चडशें पास जाता ताका लागून हांव गोवोरमेंटाकूय काल जाताना देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां खबर आसतली आयज मुद्दम इल्लोसो टायम घेवन हांव सांगता आमची ही शेतां अबावट आमची 245 टेनंट शेतकारां आसा. टेनंट एसोसिएशनाक 245 टेनंट आसा आनी शेतां मेन आमची गुट्ट्याची मेन शेतां इतली बरी जाताली पूण अकस्मात कितें जालें 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं ही आमची शेतां मातशें कमी पडले कित्याक जी आमची मेशिनरी घालता ती रोंवपाक लागली आनी ताका लागून हो प्रॉब्लम जालो. आनी हो प्रॉब्लम जावपाक कारण म्हणल्यार कितें तूं खरो ही ड्रेनेज आहली न्हू ह्यो ड्रेनेज्यो आमकां डिसिल्टींग जावं नाय. हे डिसिल्टींग जावं नाय कित्याक डिसिल्टींग जर जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हें उदक आवट एंड आवट सारकें एका ज्वारी वयताले पूण हें वचपाक जावं ना कित्याक डिसिल्टींग शेतां बारा तेंची शेत आनी ड्रेनेज जे सारकी एका लेवलाचेर जालें आनी जें उदक येतालें तें स्प्रेड जावपाक लागलें. स्प्रेड जावन सगळें शेतान उदक तशें उरपाक लागलें आनी ताका लागून ही आमची जी मेशिनरी आहा ती आमची रोंवपाक लागली. आतां लास्ट इयर आमकां WR सरान आमकां सुभाष सरान आमकां डिसिल्टींग करून दिलें पळय आतां पयला तुमी लास्ट इयर आमी डिसिल्टींग केल्लें. डिसिल्टींग केलां म्हणून म्हाका दिसता ही शेतां मातशें आमकां आतां सुकोन मेवल्लीं आसा. हेजेर आमकां कळटा आमकां चान्सीस आसा बाबा जरी तर आमकां तर आमी स्टार्ट करता ही ड्रेनेज तर जाली जाल्यार म्हाका दिसता उदक आवट एंड आवट उदक सारकें ह्या ज्वारी रिवरा वयतलें कित्याक हें स्प्रेड जावपाना. हेका लागून आमी इनिशिएटीव घेयल्ली आसा आनी आयज आमी हाजो नाल्ल फोडलेलो आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमकां आनीकूय जायती आमकां डिफिकल्टी आसा. आमच्या शेतकारांक जाय डिफिकल्टी जाल्या. डिफिकल्टी कशी डिफिकल्टी जाल्या तुमकां खबर आसा म्हणजे रायट हँड सायड ही आमची ही मेन आमची ओरगल ही ड्रेनेज 2 पार्ट आहाय. एक सायड एक फॅमिली रायटान आसा रोयता आनी एक फॅमिली ए सायड रोयता दोनी सायड म्हणल्यार सेपरेट 2 पार्ट आनी 2 पार्टाचे 4 पार्ट जाल्या. 4 पार्ट कशें जालें काय म्हणटले तुमी 4 पार्ट अशें जाल्या एक शेताचे आमकां कोंकण रेल्वे डिवायड केले हांगासर आमकां प्रॉब्लम जालो. दुसरे सायडीन आमचो WRT ताणें मेन रोड नॅशनल हायवे आहा ताणें डिवायड केले. अशें करून आमचे ते शेताचे सारके कुडके जाले. हाका लागून आमकां जायतो हांगासर प्रॉब्लम जाता उदकाक प्रॉब्लम जाता उदक भरोन उरता अशें लोकांक जायते डिफिकल्टी येयले जाता. ताका लागून आमी सोल्युशन काडलां वा जाता ते भाशेन आमी ही ड्रेनेज मारून म्हाका दिसता ही ड्रेनेज मारली जाल्यार तशेंच इतलेंच न्हू आनी हालींच आमी तुमकां खबर आसतली हालींच आमकां WRT सरान सुभाष सरान आमकां गेट दिल्ली आसा फायबर गेट न्यू घातलेले आसा. ताकाय हांव काल जाणता देव म्हणटा हालींच आमी ती कंप्लीट केल्ली आसा. तशेंच आमचे पोंय आसा पोंयकूय आमी ऑलरेडी आमचो प्रपोजल चालू आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फायनल स्टेजीर आसा डिसिल्टींग करपाक. ही डिसिल्टींग कित्याक जाय पोंय आसा तशेंच आमचे सायडीन जायत्यो फोड्यो आसा ह्यो फोड्यो देखून सारक्यो पुरवल्यात हें चिकन हें जालें शेतां लेवलार येयल्या. जे मेरेन आमी डिसिल्टींग करना ते मेरेन आमकां हें उदक आमकां नाल्यार प्रॉब्लम जाय आसलो आनी आमकां म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमचे गोंयचेंय ते डिसिल्टींग जावपा जाय तेवूय काम जातलें आनी बाकीच्यो आमी प्रपोजल ऑलरेडी घातलेल्यो आसा जे आमचे फोड्यो आसा त्यो डिसिल्टींग जावपा जाय. आनी जरी तर हें डिसिल्टींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सोंपेपण जातलें कित्याक म्हाका दिसता कितें आमी एक्सपिरियन्स केला चोयलां ते भाशेन म्हाका दिसता हें तर सगळीं कामां जालीं आनी म्हाका दिसता हें WRT सरान तर आमकां करून दिलें जाल्यार आमचे व्हडलो उपकार आसतलो आनी ते ऑलरेडी तेणें आमी तें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी म्हाका दिसता हें काम जातलें. सर केन्ना चालू करपाचें काम आनी कितलो टायम असो लागतलो अदमास आतां आयच्यान तो काम स्टार्ट करता विदीन एक म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट जातलें. तेच्या उपरांत रोखडें मागीर दुसरेंय काम फेस स्टार्ट जातलो आनी मागीर आमचो आनी एक प्रपोजल आसा तोवूय आमी फळाक कित्याक फेस वायज आमी हें काम करतले कित्याक अबावट 1 लाख हेजेर सकयल हें करून आमी फेस वायज आमी करून घेता. सो ऑल वॉटर बॉडीज वील बी कनेक्टेड एंड स्मूथ फ्लो ऑफ वॉटर. हय म्हाका इतली गॅरंटी आसा जर तर हें आमचें काम जालें जाल्यार आमकां शेतान सगळे शेतकारां पावोंक म्हणल्यार बरे भाशेन आमकां रोवपाक मेळटलें. तशेंच आनी एक आमी ड्रेनेज आसा अशी हिवूय ताका आमी ड्रेनेज ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलो आसा. तसोच आनी एक प्रपोजल आसा आमचो मार्केट आसा मार्केट सायडीन आमचे ड्रेनेज मारून तें उदक सोडपाक कित्याक हें उदक जर तर उरलें जाल्यार आमकां तें प्रॉब्लम जाता कित्याक जी मेशिनरी घालता जावं हार्वेस्टिंग मशीन जावं ट्रॅक्टर हें रोंवता हें आमकां प्रॉब्लम जाता. ताका लागून ही आमी ताचे भाशेन आमी गोवोरमेंटा कडेन फुडें घालून हें आमी करून घेवपाची तयारी केल्ली आसा. कितले फॅमिलीज फार्मींग फॅमिलीजाक फायदो पडटलो पळय आतां आमी 245 टेनंट आसा तूं कॅल्क्युलेट कर एटलीस्ट एक फॅमिली 3-4 लोक आसा कितलो जालो लोक 1000 सुमार जालो
हो इतलो की फॅमिलीचो जो आमचे शेतकार भाव भयणां आमकां आसा आनी हेजेर आमचो सगळें आमचें चलतालें ताका लागून आमकां मातसो इल्लोसो प्रॉब्लम कितें जालो फकत फुडें आमकां स्टाक जाता आमची बेसलेरी आमची कोट्टाली फार्मर्स क्लब आसा आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी फ्रिली दिवपाक आमी सदांच आसा पूण प्रॉब्लम कितें जाता हे भाशेन आमची मुंगराक म्हणटा आमी म्हणजे स्टाक जाता रोमता ताका लागून इल्लोसो आमकां प्रॉब्लम जाता सो शेतां पाड जावपाक देर वील बी नो चान्स इन द फ्युचर म्हाका दिसता पूण ताका लागून आमी ट्राय करता न्हू ही सिस्टम जर जाली कित्याक पळय फाटल्या दिसान तूं पयलें आसतलें फाटल्या दिसान हें उदक स्प्रेड जातालें आनी शेतान वयतालें आतां आमी ते WRD डिपार्टमेंटान आमकां हेल्प डिसिल्डिंग करून आमकां हें केलो आनी उदक आवट एंड आवट वयता पूण हें आतां सुकोन पडलां पळय हें सुकनासलीं पयलीं हें अशें व्हलें उरतालें हें उरतालें व्हलें उरतालें ताका लागून तें स्टाक जातालें आतां सुकोन पडलां आनी जर तर ड्रेनेज जर आमी हें जाल्यो दोनी सायड बांदली जाल्यार म्हाका तें उदक आवट एंड आवट जालें तें स्प्रेड जावपा ना उदक सर कुट्टाय भागान पळयता की चडांत चड लोक शेत करता सो आनी सध्या शेत हांगा करप चालू हा काय सध्या हय आतां आमी लोकांक शेत रोवपाक लायतले आतां आमी लोकांक सांगतले हो शेत रोय कित्याक आतां काम स्टार्ट करता म्हणल्यार मात इल्लो लोकांक इल्लो प्रॉब्लम जावपाक शकता कित्याक काम स्टार्ट डिस्टर्ब जातलें न्हू म्हणल्यार म्हाका दिसता बाकी थोडी आसा आमी रोवपाक लोकांक लायतले आनी कोण उलयता या उलय मरे या आमचे MLA सराक तशें आमचे प्रेसिडेंट कोट्टाली कॉमनर टेनंट देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगा तरी ड्रेनीज आमकां उदकाचो भरपूर प्रॉब्लम जातालो उदक सगळें स्प्रेड जातालें आनी 7 वर्सां जालीं उदक हे शेत केन्ना सुकनासलें आतां हे ड्रेनेज कन्स्ट्रक्ट केल्या उपरांत उदक सारकें फ्लो जालें ताका लागून हांव आमचे MLA